दिवचल मतदारसंघातल्यान 2022च्या इलेक्शनाक विधानसभेच्या इलेक्शनाचे फॉर्म नुकतेच आम्ही भरून आयले. दिवचलचो विकास, दिवचलची बेकारी नष्ट करप हे आमचे प्रमुख धोरण आसा. अपेक्षा असली की गेल्या 5 वर्षांत दिवचल्यान बरोच विकास जातलो, डेव्हलपमेंट जातलो आणि बरेचशे भुरगे कामाक लागतले. पूण बरेचशा युवक आणि युवतींची निराशा झाली. दिवचल मतदारसंघात व्हडल्योश्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो ना हे दुःख आसा, ही चिंता आसा. आणि तेच्या खातीर आमकां दिवचलकारांक मिळून सगळ्यांक मिळून मिसळून एकठांय येवन काम करचें पडटलें. दिवचलचो समजा जर विकास जाय, दिवचलचे भुरगे कामाक लागपाक जाय, बेकारी जर नष्ट जावपाक जाय जाल्यार ते विरोधक आसूं, वेळ प्रसंग आयलो दुश्मन आसूं, सगळ्यांनी एकठांय येवची गरज आसा. आणि एकंदरीत आयज आमी प्रचार चालू आसा त्या एकंदरीत जर परिस्थितीचो आढावो घेतलो जाल्यार बरेचशे विरोधक म्हणटा हांव, तेंच्यांनी फाटल्या इलेक्शनाक विरोधान काम केल्लें ते सगळे आमच्या बरोबर आसा. बरेचशा बाकीच्या पक्षाच्या लोकांनी सुद्दां आमकां सहकार्य केल्लें आसा, सपोर्ट केल्लो आसा. सगळ्या दिवचलकारांची गरज आसा. आयज समजा आमकां दिवचलेन जर विकास घडोवन हाडपाक जाय, दिवचलेन समजा जर नवें कितें आमकां पळोवपाक जाय, तो बस स्टँड आसूं, ते आयज आमी हांगासर उबे आसा थंय रवींद्र भवन टायप एक कला भवन आसूं किंवा ऑडिटोरियम किंवा हाच्या फाटल्यान समजा मल्टीपर्पज गव्हर्मेंट बिल्डींग पळय ही आसूं. आमचे स्पोर्ट्समॅन दिवचलचे पळय जाल्यार तांकां एक बऱ्यापैकी ग्रावंड जाय. आणि हे सगळें करता आसतना सगळ्यांचे हेल्थ बरें उरपाक जाय म्हणून हॉस्पिटल बरें आसपाक जाय. मल्टी स्पेशालिटी किंवा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल दिवचलेन जावप आणि जेचो फायदो मये आसूं किंवा दिवचलकारांक आसूं तो फायदो आमी करून तांकां दिवपाक जाय. तेच्या खातीरय आमकां काम करपाक जाय. दिवचलचे समस्त जनतेकय हांव विनंती करता, हात जोडून तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हे फावटी आमच्या बरोबर रावचें. 2012 ते 2017 पर्यंतची कारकीर्द म्हजी समस्त गोंयकारांनी पळयल्ली आसा, म्हज्या दिवचलच्या भाव भयणांनी पळयल्ली आसा की दिवचलेन सामान्याचे सामान्य विचार घेवन आमी ते विधानसभेन मांडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. आनी त्यानुसार बरेचश्यो सुदारणाय केल्ल्यो, कामय बरेचशे जाल्ले. थोडीशी कामां पायपलायनीन आसली आमची, पूण ती सुद्दां पूर्ण जाली ना हें दुख्ख आसा. पूण म्हाका विश्वास आसा की हे फावटी दिवचलची समस्त जनता, दिवचलचे समस्त मतदार हे आमच्या बरोबर रावतले हो म्हाका विश्वास आसा. आणि हे फावटी भरघोस मतांनी ते म्हाका निवडून हाडटले